नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्याक येवकार. वॅक्सीन गोंयांत पावलें, त्याच बरोबर श्रीपाद भाऊच्या भलायकेची अपडेट कितें आसा? तालिगांव TCP घालपा वेल्यान पेटलां, IIT वेल्यांनी पेटलां. सो कितें चल्लां गोंयभर हाच्यो अपडेट्स आज आमी घेतात. पण सगळ्यांत पयलीं काल जशें आमकां जॉइन जाल्ले तशें गोंयांतले नामनेचे दोतोर शेखर साळकार आमकां जॉइन जाल्यात. वॅक्सीन आनी श्रीपाद भाऊची हेल्थ ह्या दोनूय गजालींचेर आमी तांचे कडेन उलयतले. दोतोर, सगळ्यांत पयलीं वॅक्सिना वेल्यान सुरवात करया. गोंयांत पावलें वॅक्सीन, आतां हाजे मुखार कितें? आता गोंयांत पावला आनी आतां आमची 5 पयलीं आमची व्हर्च्युअल परत मिटींग आहा विथ ऑल द हॉस्पिटल. जी 8 हॉस्पिटलां आहा तांचे सगळ्यांचे जे हू आर गोइंग टू टेक पार्ट इन दीस एक्चुअल ऑन 16 तारखेक जे पार्ट घेतले. सो तांची आतां 5 सुमार व्हर्च्युअल मिटींग आसा. इन दॅट व्हर्च्युअल मिटींग वी वील तांचे कितें आतां कितें वॉट दे वील गीव नवीन कितें सांगतले जाल्यार पळयतले. पण 23 आयल्या म्हणटकच एक्चुअली एक डोस आमकां जर सामको 100% जालो तर फुडलो डोस ते आतां सगळ्यांक दिवपाचे 18,000 काय ते फक्त थोड्यांक दिवपाचे आनी मागीर डबल डोस म्हणून ते दोनदा डोस दिवचे पडटा. सो इट विल ओनली 11,500 पीपल विल गेट द फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोजा खाली दवरपाचे. काय ते सगळे 23,000 18,000 आमी हे सोंपोवपाचे, म्हणजे सगळे हेल्थ सेंटर सोंपोवपाचे. दोतोर, आतां जी तुमची मिटींग आसा ताजें स्वरूप कितें आसतलें? की आतां कशें करून हेल्थ वर्कर्स आनी फ्रंटलायन जे वॉरियर्स आसात तांकां वॅक्सिनेट कशें करप हाजो प्लान? एवरी नाव ऑल द अबाउट फ्रंटलायनर जे 18,277 जे आसा तांचे सगळ्यांची नावां त्या कोविन पोर्टलाचेर अपलोड जाल्लीं आसा. फॉर एक्झाम्पल हांव दिता, आमचे 529 जाण आहा नावां हेल्थ वर्करांची. तातूंतले 100 जाण ते काडटले एट रँडम. आमी सिलेक्ट करूं शकना की कोण आमचे 100 घेतले ते. मशीन विल रोटेट आणि तांकां 100 जाणांक SMS वतले की 16 तारखेक तुमी येया म्हणून. आता ते टायमिंग तांकां दितले काय सांगतले की सकाळी 9 ते 5 मदेन तुमी वचा, हे हाजेरूय मातशी अजून क्लॅरिटी ना. कित्याक सगळे 100 जाण सपोज नावांक हजर जाले देन इट विल बी लायक अ मिडलेटर कॅवस जावंक शकता. ताणें सांगू शकता की 9 to 1 बाबा हे जाल्यार तुमी 2 ते 5 बाकीचे वचा, जाल्यार स्टील इट विल बी मच मोर मॅनेजेबल जातलें. कित्याक तांणी ते सगळे सारखे जावपा जाय सिस्टीम, आनी एटलिस्ट पयल्या दिसा वी डोंट एक्सपेक्ट चड प्रॉब्लेम जावपा जायना अशें आमचें हें आसा. म्हणून आमी ते थोड्याच हॉस्पिटलांनी दवरला वेर एवरी फॅसिलिटी इज अवेलेबल, इन्क्लुडींग तांणी सांगलां फर्स्ट टायम आतां करतना एक एनेस्थेटिस्ट आनी एक फिजिशियन हॅज टू बी देर थंय आसूंक जाय लागीं, न्हय तर ऑन कॉल बील न्हय, थंय आसूंक जाय. सो दॅट कितें जालें जाल्यार वी शूड बी एबल टू टेक केअर ऑफ दीस. सो इट इज एवरीथिंग इज न्यू. सो वी आर किपींग ऑल अवर म्हणजे फूल स्ट्रेंथ आमी वचूंक सोदता. पण प्रॉब्लेम कशें जाता, हे आतां शेनवाराच करतले, शेनवारच्या शेनवारा करतले काय शेनवार आयतार सोमार चालू उरतले हाजेरूय काय क्लॅरिटी ना. कित्याक आमी आतां 18,000 धरले न्हय. एक्चुअली जर वोटींग जाल्यार पळय आमी आमचे वॅक्सिनेशन जर पळयत जाल्यार प्रायव्हेट सेक्टरांसून अरावंड 16 हॉस्पिटल्स आर देर हू हॅज ऑल द फॅसिलिटीज टू डू इट. आतां आमी 3 सिलेक्ट केल्या ती ओनली बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम पळोवपाक म्हणून. पण आफ्टर सपोज सगळें बरें जालें जाल्यार 16 हॉस्पिटलां प्रायव्हेट आसतली आनी अरावंड 35 to 40 विल बी फ्रॉम गव्हर्मेंट सेक्टर. सगळी PSC CSC जर धरल्यो मागीर हेल्थ सेक्टरान सगळी हॉस्पिटलां धरली 5 जाल्यार इट कम्स टू अरावंड 35 सुमार हॉस्पिटलां जातली. सो टोटल 50 जर वॅक्सिनेशन आमी सेंटर चालू केले जाल्यार आमी एवरी 3 दिसांनी सगळें सोंपोवंक शकता न्ही. बरोबर. 100 जाण जर तुमी धरले 50 जाल्यार 5,000 जाले एका दिसाक. 3 दीस जर तुवें केले 50चे जाल्यार सगळें सोंपलें न्ही. थोड्यांक 4 दीस करचे पडटा, थोड्यांक 3 दीस. मॅक्झिमम 4 दिसांनी 4 दिसांनी आमचो सगळो प्रोग्राम सोंपू शकता. आतां ते शेनवारच्या शेनवारा करप, मागीर ते परत वाट लावप, परत एक सेटिंग जे जाला ते कट करून सोंपोवंक शकता. नाव प्रॉब्लेम इज सेकंड डोजाक ही वॅक्सीन दवरपाची काय ते 23 जाणांक फुडें आनी कोणाक पोलिसांक दिवंक जाय, कोणाक दिवंक जाय ते चालू करपाचे हाजेरूय काय अजून क्लॅरिटी येवंक ना. सो वील हॅव टू जस्ट वेट अँड ऑब्झर्व. तुमकां कितें दिसता की कशी हे फेजीस वचपाक जाय? सेकंड डोस जो आसा तो हेल्थ वर्कर्साकच पयलीं दिवया काय तुमची भुमिका की बाकीचे जे फ्रंटलायन वर्कर्स आसात, पुलीस आसूं बाकीचे आसूं तांकां दिवपाक जाय? वॉट इज मोर अप्रोप्रिएट? युकेन बी कितें जालां, युकेन बी तांकां अशें दिसलां की फर्स्ट शॉटानूच बरें
around 70 to 80% of the people get good immunity, म्हणजे गुड अँटीबॉडी जातात तयार. सो ते म्हणतात की तांकांच परत दिवच्या पेक्षा वी गिव मोर पीपल सो दॅट बाकीचे ते 20% कडे उरले तांकां हर्ड इम्युनिटी ते क्लियर जातले म्हणून. सो मोर पीपल कॅन बी गिवन रादर दॅन सेम पीपल अगेन गिव अप ऑन तांची स्ट्रेंथ, बिकॉज एकदा तुका अँटीबॉडी जाली न्हय ती मिनिमम 3-4 महिने तरी उरतली. बरोबर. 3-4 महिने सुद्धा मिनिमम बट दे एक्सपेक्ट टू लास्ट फॉर 6 months to a year ऑल्सो. पण मिनिमम 3 महिने उरलेल्या ते 28 दिसांत जो सेकंड शॉट येतलो न्हय तो 3 महिन्यापर्यंत आम्ही फुडें धुकलू शकता काय ना हाजेर एक स्टडी जावपाची गरज आसा. पूण ताका कशें ताका वी नीड टू स्टडी म्हणजे कितें एटलीस्ट हे आतां 18,000 सपोज आमचे गोंयचेच धरले आमी जाल्यार 18,000तले कांय ना म्हळ्यार आमी 1,000 लोकांचे किंवा 1,500 लोकांचे 1,800 लोकांचे धर 10% धरले आमी तांचे सगळ्यांचे जर आमी 15 ते 20 दिसांनी अराउंड अँटीबॉडीज टेस्ट केल्यो. इट इज चिपर, इट इज कॉस्ट 100 to 150 रुपीज ते किट पडटा तुका सगळ्यांक. ते जर करत आणि आमकां दिसलें की भितरसून अराउंड 70-80% हॅज गॉट गुड इम्युनिटी, तर तांकांच परत ते दिवच्या पेक्षा वी कॅन कवर पोलीस, वी कॅन कवर ऑल दो सॅनिटेशन म्युनिसिपालिटीचे वर्कर ज्यांनी काम केला बाकीचे वर्कर्स. सो वी कॅन टेक मोर पीपल इन टू द सर्क्युलेशन सो दॅट इट विल हेल्प फास्टर. एक जो सगळ्यांच्या तकल्या भितर सादो प्रश्न आसा तो म्हळ्यार जांकां कोविड जावन गेला आणि जे भायर सरले तांच्याय खातीर हें वॅक्सीन काय जांकां अजून मेरेन कोविड जालो ना तांचे खातीर हें वॅक्सीन? एक्चुअली जाणी जर अँटीबॉडी आपले टेस्ट करून पळयल्ल्यो आसा आणि तांची जर बऱ्यो अँटीबॉडी आतां आसा जाल्यार दे शूड गिव चान्स टू द अदर्स टू टेक द वॅक्सीन. तांणी दिवपाक जाय. गव्हर्नमेंट हॅज नॉट तांणी सेपरेट अशें करूंक ना. हांव कित्याक विचारतो हो प्रश्न बिकॉज दिस इज तुमी म्हळ्या की दिस इज अ क्लासीक ग्रुप हेल्थ वर्कर्स आणि हेल्थ वॉरियर्स इज अ क्लासीक ग्रुप. कारण थंय खूब जाणांक कोविड जावन गेला बिकॉज दे वर स्ट्रगलिंग टू सेव लायव्स आणि त्या सगळे प्रक्रिये भितर खूब जाणांक स्वताय कोविड जालो. सो अशी जेन्ना परिस्थिती आसा दिस इज अ ग्रुप वेर यू कॅन डिटरमाइन वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू. सो फ्रॉम द वॅक्सीन मेडिकल पॉयंट ऑफ व्यू वॅक्सीन कोणाकय दिवपा जाता. इज दॅट करेक्ट? तांणी सांगला की एवरीबडी हॅज टू टेक, हय, इरिस्पेक्टिव्ह तुका पॉझिटिव्ह असो नेगेटिव्ह असो. पण आमचे एक म्हजें म्हणणें कितें फाल्यां सपोज म्हाका सपोज कोविड जालो आनी आय हॅड अ गुड अँटीबॉडीज, म्हाका 40-50 अँटीबॉडीज आसा, देन रादर देन मी ओनली टेकिंग वन मोर वॅक्सीन आय वूड लायक टू गिव बिकॉज द चान्स ऑफ रिइन्फेक्शन इज एक्स्ट्रीमली रेअर. न्हय अजून पयलीं आमकां गोंयांत एकूय पेशंट ना विथ रिइन्फेक्शन. जे हांणी पयलीं सांगलें 2 आसा बी म्हणून दोतोर ते फायनली दे टर्न आउट टू बी दॅट नो म्हणून. सो परत इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस आर एक्स्ट्रीमली रेअर. आनी सो वन्स यू गेट पॉझिटिव्ह स्वतः जाऊन जर नाव सांगलें जाल्यार बरें जातलें. गव्हर्नमेंट विल नॉट टेल बिकॉज गव्हर्नमेंटाक सेपरेट करपाचें ना, सगळ्यांनी घेवपाचें. एक दोतोर म्हाका मुद्दाम तुमचो अनुभव विचारपा आहे की यू आर वन ऑफ दी डॉक्टर्स हू वेंट अहेड अँड सबमिटेड युअर सेल्फ फॉर द ट्रायल आणि तुमी दोन्ही डोस घेतिल्ले. हाव हॅज बीन युअर एक्सपिरियन्स आणि तुमी तुमची अँटीबॉडी टेस्ट केली काय कितें? हांवें म्हज्यो अँटीबॉडी टेस्ट केल्यो, कांय येवंक ना अजून पर्यंत. सो तांणी म्हाका आय मे बी इन द प्लासेबो बिकॉज इट्स अ ट्रायल. न्हय आय डोंट नो आय हॅव टेकन एक्चुअल वॅक्सीन ऑर आय हॅव टेकन प्लासेबो. सो प्रॉब्लेम कशें आहा की आय हॅव नॉट डेव्हलप. म्हाजे बाकीचे थोड्यांचे आहा तांकां डेव्हलप जाल्ले आसा. आनी कोवॅक्सिनाचे तांणी ऑलमोस्ट ते म्हणटा की फर्स्ट शॉटान अराउंड 70 to 80% पीपल गेट. कोविशिल्ड ऑल्सो अराउंड 70 to 80% फर्स्ट शॉटानूच मेळटा तुका. आणि ते युकेचो तांचो एक्सपिरियन्स पयला ते म्हणटा उरलेले ते 20% जे आसा दे विल ऑटोमॅटिकली ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम हर्ड इम्युनिटीन ते सगळे क्लियर जातले म्हणून. सी वेन यू आर स्ट्रगलिंग टू गिव्ह सच अ बिग थिंग प्रत्येकाक 2-2 दिवप कळ्ळें न्ही. सो पण ताका कशें ताका एक लिटल बीट स्टडी जाय सुरवातीक कळ्ळें न्ही. एक 15-20 दिसांनी सपोज आमी एक 10% लोकांचे सी गोंयान इट इज पॉसिबल, भायर मे नॉट बी पॉसिबल कळ्ळें न्ही. पण सगळ्यांचे सपोज खरेंच इज अ वर्थ डुईंग दॅट एक्सरसाइज. एक 1,800 लोकांचे जर सपोज आमी केली टेस्ट आणि देन वी रियलाइज दॅट यस व्हेरी गुड आसा, एटलीस्ट 70-80% आर गिविंग गुड इम्युनिटी, देन तांकांच परत दिवप म्हणजे वेन अदर्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट द वॅक्सीन. But that is finally a call of the government, not. No, but doctor, I am asking this. तुम्ही म्हणे की तुमची बाकीचे काही जणांक अँटीबॉडीज डेव्हलप जाल्यात. सो जाणी वॅक्सिन्स घेतिल्ली आणि जेन्ना परत टेस्ट केली तांकां अँटीबॉडीज डेव्हलप जाल्यात. हय, खूप जाणांक जाले म्हणजे ऑलमोस्ट 70% तरी जालेच. आय थिंक दॅट्स अ व्हेरी व्हेरी एनकरेजिंग स्टॅटिस्टिक्स. दुसरो विषय प्लस म्हणजे कितें आहा, प्लस एकट्याकूय सिग्निफिकंट सायड इफेक्ट ना.
बाकीचे जे सगळे तुका बारीक सूज येता, हाताक मातशें हें जाता, मातशीशी जोर येता, जोर मातशें हेडेक जाता, दीज आर एक्स्ट्रीमली कॉमन विथ ऑल द वॅक्सिन्स. आम्ही हाज्या पयलीं MMR घेतले, भुरग्यांक आमी जेन्ना DT दिता तेन्ना प्रत्येकाक जोर येतात न्ही, तेन्ना आमी पॅरासिटामॉल दिता आनी सगळें जालें न्ही. आतां हाज्या वेळार कित्याक इतको बोवाळ जावपाक जाय तो म्हाका समजना. येस, सम प्रॉब्लेम. सी, वेन यू प्रॉब्लेमा ही आसतलीच, बिकॉज भितरले 1% सुद्धा धरले नाही, 0.2% सुद्धा धरले जाल्यार कोट्यांनी जातले. कळ्ळें न्ही. सो इट विल बी अ ह्यूज नंबर हू विल गेट सम लिटल बिट साइड इफेक्ट्स. सो तो एक एक्झॅजरेशन जावंक शकता. दुसरो विशय तो श्रीपाद भाऊचो. कालय तुम्ही खूप बरी अपडेट दिल्ली, लोकांक विस्तारान कळिल्लें कितें चल्लें तें. आयची हेल्थ अपडेट कितें आहा? वॉट हॅव यू हर्ड? I think that doctor जे आयले ते सेम डॉक्टर आयले, डॉक्टर राजेश्वरी and डॉक्टर मोहन, who had come last time, because they know the भाऊचे सगळे तांकां डिटेल्स खबर आसा. So I think they are the two people who have come there. And बाकीचे म्हाका बेश्टे तशे डिटेल ना, but he is very stable. आणि but he needs high flow nasal oxygen. That is what even Bandekar has recently just told in his talk also, that he is on high flow nasal oxygen. हाय फ्लो नेझल ऑक्सिजनाची ताका गरज आसा, म्हणजे ऑक्सिजनेशन जाय पडटा, पण ही इज व्हेरी कॉन्शियस. दोतोर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट तुमी मिटिंगेक वचपाक 5:00. हांवूय तुमकां चड वेळ दवरना, कारण वॅक्सिनाची मिटींग सगळ्यांकच आमकां तुमी त्या मिटिंगेक पाविल्ले जाय. सो हांव आनी तुमकां हांगा लेट करना. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस एंड गिविंग अस दिस अपडेट. हांव डायरेक्टली लौकिका म्हऱ्या वता, आमचो चीफ रिपोर्टर, एंड लौकीक हेल्थ ऑथॉरिटीसा कडेन सद्याक उलयता. लौकीक, कितें आहा अपडेट? सो 7 सायट आमी केले. 7 सायटीचेर आमी वॅक्सीन 16 तारखेर आमी करतले, आनी एका सेशनाक आमी त्या दिसा 100 सुमार बेनिफिशरीज घेतले. सो टोटल 7 सायट्स म्हणजे अबाउट 700 बेनिफिशरीज वॅक्सिनेशन आमी करतले. पयलीं 8 सायट आसले, आतां तुमची कमी जाले. पयलीं आमी रन करता आसतना, ट्रायल रन करता आसतना 8 सायट्स घेवपाक लायले, पूण आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आमकां 7 सायट्स घेवपाक लायले. प्रत्येक सो वी वर्क एज पर द गायडलायन्स. डे टू डे डेली आमकां एक आमकां गायडलायन्स येता, ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे गायडलायन्स येते, त्या प्रमाणे आमी आमचो प्रोग्राम फुडें ओके. तुम्ही 10% वेस्टेज आणि जे कोवॅक्स ते सगळ्यांक आसता, ऑल द वॅक्सिन्स तशेंच आसता. 10% वेस्टेज अशी काउंट करची पडटा. पण आता आयज कोणाकू वॅक्सिन दिलें, फ्रंटलायन वर्कर कोणाकू दिलें, आता एकट्याक 2 जाय पडटा. सो तेज्या खातीर दुसरो डोस तो राखून दवरतले काय दुसरो कोटा येतलो हेजी तितले टायम? स्ट्रॅटेजी अशी आसा, ज्या वॅक्सिनान पयली वॅक्सिनेट केला एखाद्या बेनिफिशरी, त्याच वॅक्सिनान ताका आफ्टर 28 days अगेन वॅक्सिनेटिंग टू कंप्लीट द वॅक्सिनेशन प्रोसेस. देअरफॉर समजा आमच्या कडेन फॉर एक्झाम्पल 100 जर डोसीज आसात, जाल्यार आमी 100 जाणांक वॅक्सिनेट करचे ना, आमी 50 जाणांक वॅक्सिनेट करतले, आणि 50 जाणां खातीर तो डोस दुसरो 28 दिसांचो दवरतले. सो एज सर एज सेड, whatever doses we have to give some doses to military people, some doses we have to give to the central ministry worker. त्यांचे काढून 10% वेस्टेज काढून मागीर जे आमचे कॅल्क्युलेशन येता ताका डिवायड बाय 2 करून आमी ते बेनिफिशरीज आयडेंटिफाय करतले, आणि तांकां पयलो डोस दितले 16 तारखेक, आणि त्याच्या नंतर 28 दिसांनी म्हणजे 4 आठवड्यानंतर तांकां आमी दुसरो डोस. हे सेशन्स डेली घेतले काय ताका दीस आसतले, विकातले? आता सध्या आमकां आयल्या ते इतलेच डोजेस आयल्या, सो ते आमी चड करून एवरी वीक सॅटर्डे अशें दवरतले. ते अजून आमची स्ट्रॅटेजी वर्कआउट जावंक ना. वी आर नाव फोकसिंग ऑन द 16th, इट इज द लॉन्च डे. आणि मागीर ह्योच ज्यो सायटी आयडेंटिफाय केल्या 7 सायटी, थंयच जातले हे वॅक्सिनेशन. चड करून आमी आठवड्याक एकदा अशें ठरयल्ले आसा, बट आमकां अप्रुवल येवपाक जाय. सो तशें आमी मागीर पळयतली कशें ठरवपाक. इट ऑल विल डिपेंड अपॉन हाऊ मच वॅक्सिन वी गेट अँड हाऊ वी गेट. समजा आमकां आणि इन द मेन टाइम चड वॅक्सिन मेळ्ळें जाल्यार वी विल प्लॅन डावन द लायन. म्हणजे आतां आमी फक्त गोवा मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट आणि सब डिस्ट्रिक्ट घेतला. देन इफ वी हॅव एडेक्वेट वॅक्सिन
then we will go for the community health center, then we may go to the primary health center. The number of session sites we will be increasing as per the availability of the vaccines. ओके. आणि वॅक्सिन्स येतली पळय न्हू गोंयान, तेजो कितें लायनअप मेळटलो तुमकां, केन्ना कितली येतली, तेजो कितें डेटा मेळटा, म्हणजे आमकां इतलो कोटा अमके दिसा पर्यंत आमचे कडेन आसतलो न्हू काय प्रेडिक्ट करून रावचें? अशें काय प्रेडिक्ट करपाक मेळना. आमकां ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे वी आर इन टच, and government of India आमकां डेली बेसिस आमकां ते इन्फॉर्म करतले. इन्फॉर्मेशन विल फ्लो डावन टू द स्टेट एंड त्या प्रमाणे मागीर आमचें प्लॅनिंग चलतलें आनी वी विल बी गायडेड. आमचे रेग्युलरली वर्च्युअल आमचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सीस जाता, त्या प्रमाणे आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया गायड करतले फुडें कशें फुडें व्हरप वचचें. इट इज हेल्थ केअर वर्कर्स. त्याच्या नंतर दुसरो जो लॉट येतलो दॅट विल बी हेल्थ फ्रंटलाईन वर्कर्स. त्याच्या नंतर जे येतले पीपल अबाव 50 years ऑफ एज, आणि त्याच्या नंतर येतले ते पीपल बिलो 50 years ऑफ एज विथ कोमॉर्बिडिटीज. आम्ही आता कॉन्सन्ट्रेट करतो ते ओनली हेल्थ केअर वर्कर्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स, फ्रॉम द प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, प्रायव्हेट प्रॅक्टिसिंग डॉक्टर्स, डेंटल क्लिनिक्स, आयुष क्लिनिक, तांचे आणि तांच्या बरोबर कोण पळय पॅरामेडिक्स असता, नर्सेस असता, तांचो स्टाफ असता, दे आर कवर्ड अंडर हेल्थ केअर वर्कर्स कॅटेगरी. ओके. हेल्थ केअर वर्कर्स जाल्यार तेका कंपल्सरी आसतलें काय तो स्वता खातीर डिसायड करपाक शकता आपल्याक घेवंक जाय? Not just healthcare workers, for all over India, this vaccination program is totally voluntary. ज्यांका जाय तेणी घेवपाचें, ज्यांका नाका तेणी घेना जाल्यार तेंचें कांय कंपल्शन हे सगळ्या खातीर आसतलो. मिनिमम चार्जेस बी तशें कितें सेट केल्ले आसतले? ना, अजून ते काय ठरवूंक ना गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. सध्या आमचे हेल्थ केअर वर्कर्स जे आसा ते हॉस्पिटल स्टाफ आसा, सो हो फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट चड करून दे विल नॉट चार्ज बिकॉज वी आर हॉस्पिटल वर्कर्स. Subsequently, Government of India will tell us, they will tell us whether we have to charge. ही महत्वाची प्रेस कॉन्फरन्स तुम्ही आयकताले सध्या, आणि हेल्थ डिपार्टमेंटाची मेजर प्रेस कॉन्फरन्स. लौकीक शिलकार आमचो चीफ रिपोर्टर थंय आहा. वॅक्सिनेशनाचेर आमी दोतोर साळकारा कडेन सुरवाती उलयले. मेजर डिटेल्स ज्यो तांणी सांगल्यात त्यो सकाळींची आमी तुमकां न्यूज दिल्या. 23,500 वॅक्सिनाच्यो वायल्स सध्या गोंया भितर पावल्यात. तातूंत भितर ते म्हणटात की 10% वेस्टेज ही कन्सिडर करची पडटा नॉर्मल हाजे खातीर, जेन्ना वॅक्सिनेशन दितात त्या टायमाची. ती 10% वेस्टेज काडून ते जो हें जातलो कोटा उरतलो तो हेल्थ केअर वर्कर्स, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे थोडी ज्यो कॅटेगरीज तांणी दिल्यात तांकां, आनीक मिलिटरीच्यो ज्यो थोडी कॅटेगरीज दिल्यात तांकां. ह्या हांकां हें वॅक्सिनेशन जातलें आउट ऑफ दीस 23,500. तातूंकय बी एक इम्पॉर्टंट गजाल आसा की तांणी सांगलां की 50% डोसीस युटिलायज जातले, कारण उरिल्ले 50% त्याच मनशाक 28 दिसांनी सेकंड डोस, बुस्टर डोस दिवपा खातीर वापरतले. सो आय थिंक वन थिंग दॅट वी ऑल हॅव टू बी क्लियर, जो मुद्दो दोतोर साळकारांनी काडिल्लो की स्ट्रॅटजी कितें आसतली सरकाराची, की सगळ्याक 23,000 आयल्या म्हणटकीर 18,000 पयलीं वॅक्सिनेट करतले काय कितें, आनीक मागीर एज फार एज सेकंड डोस इज कन्सर्न दे वील वेट. दॅट इज नॉट हॅपनिंग एज फार एज दीस प्रेस कॉन्फरन्स. जातूंत भितर तुमी पळयलें डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जुजे डिसा आशिल्ले, हेल्थाचे सिनियर ऑफिसर्स सद्याक ब्रिफींग दिताले. आमचो लौकीक शिलकार थंय आशिल्लो. सो आय थिंक दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की 10% वेस्टेज जर काडली 23,500 जाल्यार ऑलमोस्ट 2,300 ते 2,350 अशे हें जर काडले कुशीक दवरच्यो पडल्यो 10% वेस्टेज म्हणटकीर, जाल्यार ऑलमोस्ट 11,000 ऑर 10,000 प्रॅक्टिकली 10,000 ते 10,500 हांकां पयल्या वेवा भितर सारकें वॅक्सिनेट करपाक जातलें इन फर्स्ट एटेम्प्ट इटसेल्फ. आनी उरिल्ली ज्यो 10,000 10,500 वायल्स आसात त्यो तांकां सेकंड बुस्टर डोस दिवपाक वापरतले. आय थिंक दिस इज व्हेरी व्हेरी क्रुशल. आनी लौकिकान एक बरो प्रश्न विचारिल्लो की वेदर दिस इज कंपल्सरी फॉर हेल्थ केअर वर्कर्स. दे सेड इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज एवरीबडीज चॉयस. दोतोर साळकारांनी म्हाका दिसता ह्या दृश्टींतल्यान आनी एक गजाल सांगिल्ली की जर कोणाक, आनी हेल्थ वर्कर्सांनी दे हॅव वर्कड सो हार्ड and everybody should be thankful to them for those last 6-7 months the way they have worked. I think तांणी सांगिल्लें की जर कोणाक कोविड जावन गेला
जाल्यार त्या हेल्थ वर्कर्सांनी स्वताची एंटीबॉडी टेस्ट करच्यो आनी इफ युअर एंटीबॉडी लेवल इज हाय देन अशी जर फॉर्म्युला आसा जाल्यार जांचे एंटीबॉडी लेवल कमी आसा तांकां पयलीं वॅक्सिनेट करपाक मेळटलें. आय थिंक दीज आर व्हेरी व्हेरी क्रुशल स्ट्रॅटजीज दॅट आर इम्पॉर्टंट की अशें येता तेन्ना. एक आसा की वॅक्सिनाचो फ्लो कसो येतलो केन्ना येतलो हाजे विशीं अजून डिटेल्स नात, ते तांणी सांगतले म्हूण सांगलां. लौकीक शिलकार आमचो चीफ रिपोर्टर लायव्ह आसा आमचे बरोबर. दीस इज अ व्हेरी व्हेरी क्रुशल मिडिया ब्रिफींग एक्सक्लुसिवली ब्रॉट टू यू बाय प्रुडंट, कारण लौकीक एकलोच थंय आशिल्लो, ताणें ती इन्फॉर्मेशन तुमचे म्हऱ्यान हाडल्या आनी फर्स्ट टायम हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गोवा हॅज गिवन थ्रेडबेर डिटेल्स ऑफ पयल्या फेजी भितर वॅक्सिनेशन कशें जातलें तें गोंयांत. लौकीक आसा आमचे बरोबर. लौकीक, वॉट आर द बीग टेक अवेज ज्यो गजाली म्हाका लक्षांत आयिल्ल्यो, हांवें आयकल्ल्यो, त्यो हांवें सांगल्यात. वॉट आर द बीग टेक अवेज? प्रमोद, आम्ही जसे चिंतलेले की म्हणजे खूप वॅक्सिनेशन येतली आणि 16 तारखेच्यान वॅक्सिनेशनाचो धुमधडाका सुरू जातलो असे पिक्चर दिसताले. तशें ना की तेंच्यांनी आतां म्हटलें की जे कोठा येयला तितूंतल्यान आमी फक्त पयलीं मेडिकल वर्कर्स कवर करतले, मागीर फ्रंटलायन वर्कर्स, मागीर तेंचे ओल्ड एज, मागीर 50 सकयल जे कोमॉर्बिडिटी आहा असो तेंचो लायनअप आसतलो. वॅक्सिनेचो कोटा जेन्ना तेका 28 दिसांचे जेन्ना गॅप आसता फर्स्ट डोस टू सेकंड डोस, त्या खातीर फर्स्ट डोस तेका दिला तेका 28 दिसांनी दुसरो डोस मेळटलो, हेजे प्रोविजन करून दवरचें पडटा. सो आसलें म्हणून पयलीं एक 22,000 आहा म्हणून 22,000 मारून सोंपोवंक शकना, तेका बॅकअप दवरचो पडटलो त्या मनशाक 28 दिसांनी परत डोस दिवपा खातीर. सो तेजो एक हें जालो. आणि आमी तेका विचारलें चार्जीस बी कितें आसतले, वॉलंटरी कितें म्हणजे मनशाची आपली इच्छे प्रमाण काय कंपल्सरी मारचे पडटले. तेजेर तेंच्यांनी ब्रीफ केलें की इवन मेडिकल स्टाफा खातीर तो स्वताची इच्छा म्हणजे तांकां जाय तेंची इच्छा आहा जाल्यार तेंच्यांनी हें करपाक तेंच्या खातीर एक सायटू आहा, थंय तेंकां रेजिस्टर करचें पडटलें. थंयच्यान रेजिस्टर करून मागीर कोण रेजिस्टर जाता तेकाच त्या लायनअपांतल्यान घेतले. मिनिमम चार्जीस कितें आसतले तेजेर डिस्कशन चालू आहा म्हटल्यार तेंचे वयल्यान कांय येना आनी डे टू डे तेंकां गायडलायन्स येता. सो तेंच्यो गायडलायन्स चेंज जायता. पयलीं 8 हॉस्पिटलां आसलीं, तेंचो मातसो इश्यू जालो. एक पयलीं प्रायवेट 3 आसली, आतां प्रायवेट 2 आहा, बाकी सगळ्या. जर फ्लो बरो वाडलो जाल्यार ते म्हणटा ते PSC CSC सकयल्या लेवल गव्हर्मेंटाचे सकयली हॉस्पिटल प्रायवेट प्रायमरी हेल्थ सेंटरा पर्यंत वॅक्सिनेशन स्टार्ट करपाची हेल्थ डिपार्टमेंटाची तयारी आसा. थँक्स अ लॉट लौकीक. प्रमोद, या गो हेड. हेजे सकाळच्यान हेजे काल एम्साचे डॉक्टर येयल्ले, तेजेर मातशी डिटेल दिता. तेंच्यांनी सगळे पॅरामिटर चेक केले. श्रीपाद भाऊच्यान सांगलें दिल्ली व्हरपाची गरज ना, परत दुसरे दिसा पळयतले. राती ते 1 सुमार येवन चेक करून गेले. दुसरे दिसा सकाळी येयले. तेंच्यांनी 1-2 वरां 1.5-2 वरां सुमार श्रीपाद भाऊ वांगडा कडल्यान मागीर सांगले सगळे पॅरामिटर सारके आहा. आमी तेंकां गायडलायन्स तेंच्यांनी रातीच दिल्ले, तेंकां गायडलायन्स व्हेंटिलेटरान वयल्यान भायर काडपा खातीर कितें करपाक जाय त्याच पद्दतीन व्हेंटिलेटरा वयल्यान सकाळी तेंकां भायर काडून आतां हाय फ्लो इन्वेजिव्ह ऑक्सिजनाचेर दवरले. आज ते चेड्या कडेन उलयले, CM कडेन उलयले, मागीर ते डॉक्टरां कडेन उलयले सगळ्या. ते जाल्यार दुसरे वटेन एक हे आसता ते हॅलो प्रमोद. या गो हेड लौकीक. ओके, दुसरी गजाल हेची फायनल रायट्साची आसली तेंच्या मिसेची, तेजी आमकां फॅमिली कडल्यान इनपूट येयल्या की फाल्यां 14 तारखेर तेंचे फायनल रायट जातले. सकाळी 9 ते 8 ते 9 रायबंद्रा दर्शना खातीर दवरले गेले वयतले. मागीर थंयच्यान ते तेंच्या मूळ घरा आडपय वयतले. आडपयच्यान थंय 9:30 ते 12:30 सुमार थंय आसतले. तेजे उपरांत तेंकां स्मशानभुमी कडेन रॅली काडून व्हेले गेले वयतले. या थँक्स अ लॉट लौकीक. ही मेजर अपडेट जी आसा वॅक्सिना संबंधीची ती एक्सक्लुसिवली लौकिकान तुमचे मुखार हाडली. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप बाय स्टेप ज्यो गजाली आमी तुमकां सांगल्यात. हांव थंयच्यान वतां कल्पेशा म्हऱ्यांक आनीक कालचो विश्वजीत राणेचो एब्सोल्यूट घुमजाव आनी ताजे उपरांत मेळावलीच्या लोकांनी ताका दिल्लें प्रत्युत्तर. ताचे उपरांत कितें घडलां तें कल्पेशा कडच्यान जाणून घेवया. कल्पेश, वॉट इज द अपडेट? कितें म्हणटात लोक? तातिस्वेत आसात काय लोकांची अपेक्षा आसा की इन रायटींग मुख्यमंत्र्यान आनी आरोग्य मंत्र्यान जाहीर करपा जाय की मेळावली IIT स्क्रॅप म्हणून? सर, फाटले 9 म्हयने IITचे सगळे इन्सिडंट्स घडत आयले. भितून खुबशे मेजर इन्सिडंट्स जाल्ले. फाटले इलेक्शना पयलींच्यो घडणुके सगळे आमी पळयल्या. आतां इलेक्शन जाल्या उपरांत पयली एक मेजर गजाल घडली ती म्हटल्यार डिमार्केशनाच्या टीमीक आनी पुलिसांक थंयच्यान फाटी येवपा पडले. तेंच्यानी मळार ज्यो पुलिसांच्यो गाडयो दवरल्यो त्यो उजो घातलो. तेज्या उपरांत दुसरे दिसा व्हडली गजाल एक घडली थंयसर म्हटल्यार पुलिसां आनी लोकां भितरलो तो इन्सिडंट जालो. तेज्या उपरांत तिसरे दीस ऑल गोवाचे सगळे पुलीस हांगासर पावले.
मागीर सर काय थोडे करून पयलीं मावशी विलेज गेलो, नियर बाय विलेज असले ते तांकां सपोर्ट दिवपाक गेले. तेजे उपरांत मागीर 15 दुसरे दीस मागीर 15 गांव गेले आनी तेजे उपरांत ते 15 गांव वचून ब्रीफ करता म्हणून सांजे सर एक विश्वयुतान सोशल मिडिया थ्रू एक व्हिडिओ पोस्ट केलो की ते आपले भाव जेंच्यानी आपल्या भयणीचेर भावाचेर जे पांय दिला आनी कितें केला तेंचेर आपण पुलिसांचेर एक्शन घेतलो. म्हणजे हो सडन ट्विस्ट जो आसा न्ही तो सर लोकांनी एक्सेप्ट अजून मेरेन करूंक ना. कित्याक तर सर लोक म्हणटात की फाटले 9 म्हयने आमकां इतलो त्रास करून वतान पावसान थंयसर आमची बायलां बसून इतलें आमकां हॅरेसमेंट करून तेंच्या गांवच्या म्हणटा लोकांचेर केसी घातल्यो, कंप्लेनी घातल्यो तेंचे कोण इल्लिगल घरां आसा, इल्लिगल बिझनेस कितें आहा म्हणटा तेंचेर सगळेच सॉरी हेजे मामलेदाराची टीम वचून थंयसर सर्वे करून नाका नाका जाल्ले सगळे कंप्लेनी घातले आनी आतां म्हणटा तो की सगळे आपले भाव आनी भयण म्हणटा. जर भाव आनी भयण म्हणटा जाल्यार ती लता लोकांचें म्हणणें आसा की लता गांवकर आसा जे बाकीचे शुभम शिवोलकर तेजो एक फादर आसा तेंची ट्रान्सफर केलो ते तेन्ना तेजे भाव आनी भयणी नासल्यो काय तेन्ना ट्रान्सफर करतना ज्यो तुका जर ते म्हणटा सांगतात की गव्हर्नमेंट जर अशें डिसिजन घेता जाल्यार आमकां आयआयटी हांगासर आमकां आयआयटी स्क्रॅप जाल्ली नाका म्हणटात ते गोंयच्या मेळवलीच्यान खंयसरूय दुसरे कडेन व्हरा म्हणटात ते. दे आर नॉट अगेन्स्ट आयआयटी, ते फक्त शिफ्ट करा म्हणटा. आमकां म्हणटा ती इन रिटर्न जो मेरेन मेळना तो मेरेन आमी बिलीव करिना म्हणटात ते. सगळे सर आसा ते अजून मेरेन तशीच सुरवात आसा, अजून ते कांय चेंजीस जावंक ना. लोक तांकां तेंको दीत आसा. आयज थंयसर उसगांवचे लोक ऑल गोवा टॅक्सी ब्रदर्स म्हणून थंयसर आयिल्ले सगळे पणजे, मडगांव, फोंडा, मागीर माशेल, पर्वरी हांगच्यान वेगळ्या वेगळ्या गांवांतल्यान लोक आयिल्ले सर थंयसर. 17 तारखेक उसगांव टू मेळवली तिरंगा सत्याग्रह म्हणून ऑर्गनायज केला तेंच्यांनी. ऑलरेडी पोस्टर सोशल मिडियाचेर आउट जाता. जे 24 लोकांचेर फाटल्या फावटी ज्यो केसीस घातलेल्यो अटेम्प्ट टू मर्डर केसीस तितूंतल्या म्हाका दिसता सर 15 एप्लिकेशनांक बेल ग्रांट जाला अजून पर्यंत. पण लोक अजून पर्यंत तसेच आसा, अजून थंयसर कांय चेंजीस जावंक ना. थँक्स अ लॉट कल्पेश. म्हाका दिसता लोकांक सद्याक राजकारण्यांचेर विश्वास दवरपाक इतलें कुस्तार जाता की कांय वर्सां फाटीं आमी यू टर्न म्हणटाले. आतां दिसता ह्या टायमार अशी परिस्थिती आहा की आमी सगळे अल्फाबेट्स पळयले. एम टर्न पळयलो, डब्ल्यू टर्न पळयलो, यश टर्न पळयलो, कसली टर्न पळयले नात आनी कितली विशयांचेर. म्हाका दिसता अशी परिस्थिती जाल्या की लोक म्हणटात बाबा तुमच्यांनी कोणाच्यो बातां नाकात, कितें आसा तें बरोवन दियात जाल्यारच आमी विश्वास दवरतले. ही लोकांची भुमिका आसा. हांव श्याम सुंदर फट्टेमाऱ्या वता. बार्देजांतली अपडेट घेवया. श्याम, व्हेरी क्विकली कितें आहा अपडेट? प्रमोद, अपडेट दिता आसतना आतां कल्पेशान सांगले ते प्रमाणे मेळावलीचो इश्यू जे मेळावलीक आज सगळ्या गोंयांच्यान मेळावलीच्या लोकांक सपोर्ट दिला. काल गोवा फॉरवर्डान म्हापशे कॅन्डल रॅली काडली. गांधी सर्कला कडल्यान पुलीस स्टेशनाचेर गेले. तेंच्यांनी असो स्टेटमेंट करता आसतना विश्वजीत राणेन जे काल हे दिला की आपल्यो सीएमाक लेटर धाडला त्या लेटर धाडून कांयच जावपाचें ना. जर तेका जर दिसता 5 दिसा भितर जर सीएमान जर तेंचे ते सगळे हे जर स्क्रॅप जर मेळावलीचो प्रोजेक्ट जर स्क्रॅप करिना जाल्यार तूं राजिनामो दिवचो कॅबिनेटांच्यान आनी फुडल्या फावटच्या इलेक्शनाक येता तेन्ना आमी गोवा फॉरवर्ड तुका सपोर्ट करता असो एक स्टेटमेंट तेंच्यांनी दिला. दुसरे आयज ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्यांनी वचून थंयसर तांकां पोस्टल वॅल्डाच्या तांकां सपोर्ट केला. दुसरे कोविडाचो विशय येयलो. कोविडाच्या विशयान आज बार्देश तालुक्यान आयज 160 एक्टीव केसी आहा. आमी आयज डॉक्टरा कडेन 2 डॉक्टर म्हापच्या अर्बन हेल्थ सेंटराच्या डॉक्टरा कडेन उलयले, कोलवाळे प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या डॉक्टरा कडेन उलयले. खूब कंट्रोलान आसा. आयज फक्त म्हापच्यान एकूच केस मेळ्ळ्या, तशीच कोलवाळ्यानूय एकूच केस केला. लोकांनी काळजी घेवची. व्हेरी इम्पॉर्टंट की गाफील रावन चलची ना. हे आमी परत सांगत आयल्यात आनी अजून पर्यंत गाफील रावन चलची ना. वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. वयत रावात प्रुडंट.